एन्जॉयिंग एव्हरीडे लाईफ आर तुमचो येवकार. आयज खुशाल आसा स्टुडिओचे प्रेक्षक हाजीर आसात म्हूण आयकोंक एक शिकवण जाची म्हाका खूबच आवड आसा. हांव सत मानता की खरेंच सजमोवन शक्ती बोगसोन्याची जिवीत मेजूंक जायना तितले बदलूंक जाता. तुमी जाणो देवान आमकां उदार मनान बक्षिल्यांत आनी जर आमी दुसऱ्यांक बक्षिना तर जाल्यार आमी खरेपणी स्वताकूच दुखयतात. म्हाका जाय तूं त्या विशीं अशें चिंतूंक स्वताक उपकार कर आनी भोगोस. तूं जाणा चडसो वेळ जेन्ना आमी बोगसोने विशीं उलोयतोच आमी सदांच चिंतात आमी कोणाक पूण कितें कर म्हटलां जाका तें फावना. आनी हें चड आगोड कित्याक आमी चिंतात बरें तुवें म्हाका दुखयलां अशें कित्याक करूं बोगसोने कित्याक दिवं तुका कित्याक अशें सोडून दिवं. पूण मोखेलीकारान देवान आमकां बोगसूंक सांगलां तें आमच्या पासत आनी ताच्या सांगाताक आमचे सोयरी गोतीक कित्याक आमच्या काळजांत ताका कांयच नाका जें आमची सोयरी गोतीक ताचें सगळें दूख भोगूंक पावतली. आनी देव भास दिता की जर आमी केल्यार तो सांगतात तें तो आमकां समर्थन करतलो. आनी हांव जाणो की तुमी जायतीं जाणां घरा आमच्या प्रेक्षकां मदें कोणें पूण तुमकां दुखयल्यान तर आनी त्या विशीं तुका आडकोल उबी जाल्या आनी ताका भोगसूंक दिवंक जाय पूण तें दिवंक सारकें अशें न्हय तुका दिसता. म्हाका तुमकां सांगूंक जाय जर देवान कर म्हटलां तें करीत तर देव तुका समर्थन दितलो आनी तो तुज्या जिवितान एक नवें जिवीत आनी एक इनाम दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता स्वताक एक उपकार कर आनी बोगोस. बोगसोन्याचे देणे आनी कोणाकूय दिवप ही बऱ्यांतली बरी पद्दत स्वताकूच एक देणगी दिल्या परी. आतां म्हाका सुरवात करूंक जाय थोड्या काळजा विशीं ग्रांथ घेवन. बायबल म्हणटा मातेव 5:8 काळजान नितोल ती सुबागी ती देवाक पोलेतेली. बरें हाचो अर्थ कितें? म्हाका दिसना आमी ताका आमच्या सोंबीक दोळ्यांनी पळयतला आमी संवसारांत आसना जेरूल आमी स्वर्गार वेतूच ताका पळयतलीं. पूण हांव त्या फुडें सोत मानता ताचो अर्थ जर आमी आमचें काळीज नितळ दवरल्यार देवा थंय सोयरीकोच जोडपाक आनीकूय स्पश्ट जातलें. देवा कडचें आयकोंक आनीक सोंपें जातलें आनीकूय सोंपें उर्बे प्रमाणें चलोंक आनी क्रोध आनी नाकारणी आनी बोगसोने दिना आनी वायटपण आमच्या काळजांतल्यान भायर दवरल्यार. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता म्हाका अनुभव आसा फाटल्या 35 वर्सांचो लोकांक फुडो करून की जायतोच लोक रागार आसा. जायतो लोक हो प्रोग्राम पळयतात आनी तूं रागार आसा. गोडयेक तूं कोणाचेर खूब 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 जालो रागार आसा आनी तूं इतलो काल रागार आसा तुकाच खबर ना तूं रागार आसलें म्हणून वर्सांची वर्सां जालीं तूं निमितां दिता आनी एक निमीत जें आमी दिता आमी रागार जातूच आमकां दिसता आमचो राग सारको म्हूण. हे घडयेक एक व्हडलें निमीत जें लोक दितात रागाक रावोंक वय तुमी नकलो तांणी म्हाका कितें केलें तें वो तुमी नकलोय तांणी म्हाका कितली दिकोयलां तें. पूण मुद्दो हो देव आमकां सांगता आमचें काळीज नितोल दवरूंक जाय म्हूण आनी जर तें आमी केल्यार जाल्यार आमच्यान ताचे कडल्यान आयकोंक जातलें आमकां स्पश्ट आयकोंक मेवतलें आमकां बरी जाणवाय मेळटली ताका आमी कितें केल्लें त्या विशीं. परत उगडास दवर स्वताक एक उपकार कर. आनीक एक ग्रांथ म्हाका जो आवडटा मुन्यो 4:23 थंय म्हटलां आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे कित्याक कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. आनी देव खरेपणी आमकां काम दिता आमच्या काळजाची सुरक्षा पळोवंक आनी तो म्हणटा कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. जर तूं ती फुटोंक दिल्यार बरें एक वस्त जी आमच्या काळजान आमी भितर सरोंक दिवंक फावना तो क्रोध नाकारणी बोगसोने दिना जावंक वो कसलेय तरेचो अपमान. तर एका मिनिटाक अपमाना बद्दल उलोवया कारण जायते फावटी आमी अशें चिंतात वय तूं जाणा हांव सारकी बोगसोने दिवपाचे विरोध ना म्हणजे थोडी भोव आसा तूं जाणय थंय मातशें कितें पूण आसा तूं जाणय जशें परी हांव पळयतां तूं म्हजे वाटेन हॉलान चलो येता हांव दुसरे वाटेन वेता पूण तूं जाणय हांव रागार ना म्हणजे हांव बोगसोनाचेर हाड ना हांव क्रोधीत ना तूं जाणय म्हजे वाटेन येनाका कित्याक म्हाका तुजेशी आसोंक नाका वो तुजे विशीं संबंद नाका. बरें तूं जाणय हाका ती अपमान म्हणटात आनी एक अपमान एक व्हड प्रश्न तो एक वाटेवेलो फातर तुज्या प्रवासान देवा सरचे आनी घडयेक तूं एक ल्हान पुस्तक दवरल्यार दर एक फावटी फुडल्या म्हयन्यान तुका अपमान भोगूंक सयोग मेवतोच. उगडास दवर हांवें म्हटलां सयोग कित्याक तो घेवंक तुका गरज ना. दर एक फावटी तुका सयोग मेवतोच अपमान भोगूंक खरेंच तुका तुज्या कागदार पोन्ना सांग मेवतलें म्हयनो काबार जाता म्हणसर. म्हाका दिसता ही एक महान बोस जी सैतान उजार कोत्ता देवाच्या लोकां विरोध तोच करूंक देवाची सोयरी गोरीतले पयस दवरूंक. आतां आमी कित्याक बोगसूंक जाय बरें पयले सुवातेर कित्याक देव आमकां बोगशिता
आनी जर तो तयार आसा आमकां बोगसूंक जाल्यार आमी जरूर तयार जावंक जाय दुसऱ्यांक बोगसूंक. कोण पूण हांगा चिंता आसत की ह्या संवसारांत एका मनशान तुजें सगळें इतलें वायट केलां, तुवें देवा थंय वायट केल्या परस चेरूल ना जावचें ना. बरें, पूण हांव तांकां परत आनी परत बोगशीची ना, परत आनी परत आनी परत. पूण देव आमकां बोगशिना. त्याच वस्तूंक परत आनी परत आनी परत परत. तुजा न्हय, तुमी जी कोण पळयतात टीव्हीर वो इंटरनेटार खंयसरूय तूं आसत, म्हाका जाय फकत तुमचे थंय विनंती करूंक, फकत आनी एक जॉयस मायराचो प्रोग्राम पळयनाका, पूण दान मन दियात आयज हांव कितें म्हणटा तें आनी तुजें अंतस करून तपास आनी स्वताक विचार. कसल्याय कारणाक लागून हांव कोणाचेर अपमान केला, म्हजे थंय क्रोध आसा, नाकारणी बोगसोने नाका, थंय भितर कितें शिरकोलेलें जायत जें खूब खूब काल थंय आसा. कित्याक म्हाका जाय तुमकां सांगूंक की हांव सत मानतां वो एक म्हत्वाचो निरोप म्हूण. आनी हांव खरेंच सत मानतां हें आमी सारकें करिना तर, जर आमी शिकोना कशें बोगसूंक जाय तेणे कशें वेगी बोगसून परत आनी परत आनी परत करूंक, जाल्यार खुबशे आशिर्वाद आमकां चुकतले जे देवाक जाय आमी प्राप्त केले. स्वताचेर एक उपकार कर आनी बोगस. आतां कांय ग्रंथ वाचुया आनी पळोवया कांय वस्तू ज्यो देव आपल्या उतरांत सांगता बोगसोन्या विशीं. मातेव चॅप्टर 6 वर्स 12 ते 15. आनी आमी आमचे चुकोवलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस सोडून दिल्यात, रीण माफ केलां आनी आमच्या रीणखऱ्या विशीं नाकारणी सोडून दिल्या. आतां बायबल ताका एक रीण म्हूण कित्याक पाचारता? कित्याक खरेपणी कोणें तुका दुखोवल्यार वो म्हाका दुखोवल्यार आमकां अशें दिसता, पोले तूं म्हाका रीण आसा, तूं म्हाका रीण आसा. म्हज्या बापायन भुरगेपणी म्हजो अपमान केलो आनी म्हाका दिसलें तो म्हाका रीण आसलो म्हूण. पूण प्रश्न वयर सोदता तो वो, जेन्ना आमकां रीण आसा त्या मनशा कडच्यान आमकां परत घेवंक मेलो ना जातोच तेन्ना की नाकारणीची अवस्था जी आमकां आसा ती पुरें जिवीत सारूंक लायता आमकां रीण ना त्या मनशा कडच्यान वसुली घेवंक. आनी तो रोग खरेंच नकलो पासून. आमचो प्रश्न कितें तो? जेन्ना हांव देवा लागीं काजार जालीं हांव ताचे कडेन वसुली करूंक सोदतालीं. म्हाका जाय आसली ताणें म्हाका फारीक करूंक त्यो वस्तू ज्यो म्हाका दिसो म्हज्या जिवितांत चुकतात म्हूण. आनी घडीक आयज लोक आसत जांच्या जिवितांत कितलेशे प्रस्न आसात. तुमच्या दुसऱ्या सोयरीक वतीन प्रश्न आसात. तुमी नोकरी करतात त्या लोकां मदें प्रश्न आसात. तुका समजना तें कितें तें. बरें घडयेक तूं कोणा लागीं वसुली सोदता आनी कोणें तुजे थंय केल्ल्या कर्तुबाक जो आतां जिवो पासून ना आनी आमकां कोण पूण रीणकारी जाय, आमकां कोण पूण रीणकारी जाय. हें म्हाका मेवोंक फावो. म्हाका त्रातार केलें तशें आनी कोणाकूच त्रातार करचें न्हय. म्हजी वसुली म्हाका कोण दितलो बरें खबर ती देव दितलो, जर तूं ताका दिशी जाल्यार. जर तूं तयार आसा तें सोडून दिवंक विसरोंक म्हाका आवडटा पुरायन बायबल सोजमोनी दितली ती म्हणटा खाला उडय, फकत खाला उडय. तुजा न्हय, कितें खाला उडोवंक आमकां त्रास जायना. जें गरम आसा जें आमी चिंतात आमकां लासतलें म्हूण तें आमी बेगीनच खाला उडयतात. सो हांवें तुका एक ग्लास विकाचो दिलो आनी म्हणटलें हें जिये घडयेक तूं शेवटून मारतलें आसलें. आनी खरेंच क्रोध आनी बोगसोने दिनासतना रावोंक वीख घेतलेल्या पोरी जाता. अपेक्षा धरून तुजे दुस्मनाक तें दूख दितलें म्हूण. आनी न्हय, आमी स्वताकूच वीख दितात. तर तो म्हणटा आमचें रीण आमकां बोगस. आनी आयज हांव तुमकां विचारता, जर तुका दिसता कोण पूण तुज्या रिणांत आसा म्हूण, जाल्यार आयजूच तांचें रीण तूं कित्याक कातरून उडयनाय. आनी फकत म्हूण म्हाका कितें रीण आसा तें देव म्हाका फारीक कोत्तलो. गरज ना हांवें म्हजें जिवीत सारूंक कोणा फाटल्यान जाच्यान म्हाका फारीक करूंक ताकोना. पळय म्हाका शेकी सजमोन पडलें की म्हज्या बापायन म्हाका परत दिवंक जायना म्हूण. तें ताणें व्हेलें, ताणें भुरगेपण व्हेलें, म्हजें बोलेपण व्हेलें, ताच्यान तें परत दिवंक जायना. पूण देव म्हणटा इसाया सांतून हांव तुमकां दोबरादान दितलो. हांव तुका दोबरादान फारीक कोत्तलो, एक दोबराद इनाम तुज्या आदल्या गोश्टांक. आनी म्हाका अदीक आवडटा देवाचो दोबरादान आशिर्वाद. आनी न्हय ह्या संवसारांतल्या खंयच्याच मनशाक फारीक केल्लें. तुका आवडचें ना देवा कडल्यान दोबराद आशिर्वाद? वाव! चेरूल देव अदीक बरो जाणो कशें आमकां आशिर्वाद दिवंक जाय तो खंयच्याच मनशा परस जो परत आमकां फारीक करूंक सोदता.
आमचे थाय ओनीत केल्ल्या त्या विशीं तर पोले हाचो वेपार करूं येता तुज्यान हें सोडून दिवं येता आनी म्हणूं येता देवा हांव परत दितां तूं म्हाका म्हणटा तें हांव करूंक तयार आसा आनी हांव मानता दोबरादान फारीकपण आनी दोबराद इनाम मेवतलो म्हूण आनी जर तूं करिना जाल्यार तुका खुबशो आशिर्वाद चुकतलो जे देवाच्या मनान तुजे पासत दवरल्यात. आमचें रीण आमकां बोगूस जशी आमी आमच्या रीणकारांक बक्षितात. वर्स 14 खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षीत जाल्यार तांची वायट पाटकां सोडून दिवन ताचेर विसर घालूंक आनी नाकारणी सोडल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. तर जर तूं खोलायकथान हें पळयतात तर न्हय तें वाचूंक पूण तातूंत भितर आसा तें आनी तें तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार तुमचो बाप तुमकां बक्षिचो ना. तूं म्हणटाय पूण राव 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 हें सारकें न्हय. पळय पळय खरेंच देव आमकां बक्षिता देखून तो अपेक्षा दवरता आमी दुसऱ्यांक बक्षितल्या म्हूण. एक वस्त जी हांव खूब काळ आदीं शिकल्या ती देव म्हाका केदींच सांगना कितेंच दिवंक जें ताणें पयलें म्हाका दिवंक ना. तो म्हाका काकूट दिता आनी उपरांत तो म्हाका सांगता ती म्हज्या कडल्यान दुसऱ्यांक पावता तशी कर. मुंजी पूर्णताय सारकी नात. तुमी जायते फावटी जेन्ना लोक आमकां दाखयता तांकां खबर पासून आसना. खरेंच सांगता आतां केन्नाय तांकां खबर आसता पूण केन्नाय आमचो दीस बरो ना तेन्ना वो आमकां कसले प्रश्न आसल्यार घडयेक तसले असुरक्षीतपण आमचे भितर प्रश्न वो कसली तरी स्वयंभावरती अपेक्षा जी आमकां आसा आनी ती नकलो आमकां आसा म्हूण आनी मागीर आमी भोंवतात रागार जावन आनी दुखवलेली कशें आनी अपमान बघून गोंडोलान घालून आमचें जिवीत आमची चाल देवाता आनी सगळ्यांक बरो वेल आसा. तर खरेंच जायतो क्रोध आनी नाकारणी जी आमचे भितर आसा तो खरेंच एक स्वताचो विशय जाचो आमी फुडो करूंक जाय देवा सांगाता. जर तूं लोकांक तांच्यो चुकी बक्षितात तांच्यो वायट वाटोनी पातकां तांकां सोडून विसरोन नाकारणी सोडून दिवन तांचो सर्गीचो बापूय तुजो सर्गीचो बापूय तुका बक्षितलो. पूण जर तूं दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिना जाल्यार तांचो वायट वाटो आनी पातकां तांकां सोडून विसरून आनी नाकारणी सोडून दिवन तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षितचो ना. कोण पूण वाव म्हणटलो हें अजापाचें तुमच्यान घरा वाव म्हणूं येता. तूं तशें म्हटल्यार आयकलां म्हूण डोंग कोत्ता. पोले म्हाका नाका कांयच म्हजे चालीन देवाथाय मोदें आयिल्लें. देवाथाय तुजें जिवीत गोंडोलान घालून कसलोच फायदो ना आनी उगडास तर ज्या लोकान तुजे कोडसो वस्तू वेल्यात तांच्यान तुका फारीक करी जायना. आतां हांव सोत मानता जायते फावटी बोक्सोने दिना तसले वस्तू आसात. खरेपणी हांव केन्नाय चिंता आमी आमच्या भावनाक आत्मीक रुपान दिता वो आमची आमची भावना सारकी म्हूण सोजमतात की आमकां बोक्सो दिना ती परिस्थिती आसता जाची आमकां खबर आसना. म्हाका उगडास आसा जायतीं वर्सां पातलीं इगोर्जे वेतालीं मंगळाराचे रात्रीक आनी पास्टरान म्हटलें आयज रात्री हांव बोक्सोन्या विशीं उलोयतां आनी प्रश्न आसात त्या विशीं. हांव सुसेगाद थंय फुडल्या रोवान आसलीं चिंतून ओके तांणी आनी कित्याचें शिकोवन दिवंक जाय हाची म्हाका गरज ना. आनी म्हाका दिसलें पवित्र आत्म्यान म्हणटलें तूं घडयेक अजप जातलें रात कोबार जावचे आदीं. तर हांव मातशी जागृत जालें आयकोंक लागलें आनी खरेंच अवेस कोबार जाता म्हटल्यार म्हाका 2 खास भाग जातून म्हाका प्रश्न आसले ते दिसून आयले आनी हांव तुमकां सांगता नकलो पासून आसलीं म्हाका ते प्रश्न आसले म्हूण कित्याक हांवें त्या विशीं समर्थन केल्लो पूण आमचें केन्नाच समर्थन करी नेजो. आतां हें आयकात बायबली पोरमोने आनी त्या पोरमोने आमी चलोंक जाय. तुका कितें केलां तेंच आमी म्हणोंक जाय. ही म्हजी येवजण न्हय अशें देव म्हणटा. कोणा बोतोल बोक्सोने दिना हाचें समर्थन घेवप सारकें न्हय. बरें ताणें म्हजें सवें केलां तें सारकें न्हय ना घडयेक तें आसूंक ना. घडयेक तूं जायत्यांनी सोंसलां तें चड वायट आसतलें पूण तें एक निमीत जावंक तुज्यान दी नेजो. वायट मनाची अवस्था तुज्या पुराय जिवितान आसूंक आनी तुका नाका एक बाली जावंक वो एकाच जाग्यार पांकोन उरोंक रावोंक. लोक अशें केल्लें म्हाका आवडना लोक एका जाग्यार चिटकोन रावलोलो. हांव म्हज्या भुरगेपणां चिटकोन आसलीं तर कितें जावपाचें. आयज हांव हांगा आसपाची न्हय
म्हाका संवसारभर त्या बऱ्या लोकां समें उलोवंक जावपाचें न्हय. आयज तुमी सगळीं हांगा आसपाचीं न्हय हो निरोप आयकोंक हांव खरेंच कांय करपाची न्हय. जर हांव आजुनूय जिवी आसलीं कितें पूण दुखीचीं करपाचीं आनी घडयेक म्हज्या जिवितांत कितले त्रास आसपाचे. आतां पर्यान म्हजें तें सुसूंक जावपाचें न्हय. घडयेक हांव काजार जावपाली, 6-7 फावटी डिवोर्स जावपाची आसली आनी मागीर अजाप दिसता कितले फावटी आमी चिंतात आनी कोणाचो प्रश्न म्हूण. जेन्ना खरेपणी आमीच प्रश्न आसात. हांव जाणो म्हणटा कोण पूण घरा लागीं चिंता हांव हें बंद कोत्तां. आतां तूं तो रिमोट सोकला दवर आतां आनीक आयकात. सोत तुमकां स्वतंत्र कोत्तलें आनी कोणा बदल असलें सोत तुका स्वतंत्र कोच्चें ना. पूण तुजे बदल सोत आसा ते तुका स्वतंत्र कोत्तले. वय हांवें म्हटलां घडयेक तुजे कांय प्रश्न सगळेच दुसऱ्याचे प्रश्न न्हय. जायत घडयेक तूं कितें कोत्ता त्या विशीं तुजी मनाची अवस्था आसतली आनी न्हय ती कितें कोत्ता तें पूण चॉयस हें सारकें न्हय ना हांव जाणो. पूण उगडास तर देव तुका समर्थन दिवपी आनी जर तुका देवाचेर विस्वास आसा दवर हें तूं सोडून दीत तर म्हूण बरें देवा तें दुखता कठीण आसा नकलो म्हज्यान करूं येता जाल्यार. पूण हांव तें सोडून दिवंक कबूल आसा फकत तूं सोडून दिवं म्हणटा म्हूण. बरें कित्याक सोडून दितोलें. बरें पयलीं स्वता ताचे विशीं चिंतपाचें बंद कर. आनी घडी गोदे सोंपें जावपाचें जर सुरवातेक त्या विशीं उलोवचें बंद केल्यार आनी न्हय त्या बद्दल चिंतपाचें बंद केल्यार. सगळे वेळ बसोन तुका लोकांन कितें केलां तें उलोय नाका आनी तूं सोत मानचें ना ताणें म्हाका कितें केलां. बायबल म्हणटा तुज्या दुस्मानाक आशिर्वाद दी आनी तांकां शिरापू नाका. आशिर्वाद आनी शिराप ह्या उतरांचो अभ्यास केल्यार ताचो अर्थ बरें उलोवंक वो वायट उलोवंक तर एक वस्त आमकां कठीण करूंक लागता. ती आमकां दुखवलेल्या त्या लोकां विशीं उलोवंक वायट शब्दांनी इश्टा आमकां लोकांक सांगोंक जाय अशें न्हय. तूं केन्ना तरी असले परिस्थितीन आसला जुंय तूं कोणा लागीं उलयता आनी ती सुरी कोत्ता तुका सांगोंक उमको इतलो बरो आनी कितली बरी ती मनशां म्हूण आनी ज्या मनशाची ती खबर कोत्ता त्याच मनशान तुका दुखवला आनी तूं भितरल्यान स्पॉट जावंचो वेल आयलो चिंतून वय हांव सांगता तें आयकात. 1 वा 2 वस्तू तसले परिस्थितीन हांव पडलें आनी बरी अगट जाल्या. हांवें फकत भितरल्यान मागणें करचें पडलें दुनिया म्हाका आदार दी म्हजें तोंड बंद करूंक. कित्याक जर आमी तांचे विशीं वायट उलयत तर जाल्यार बायबल म्हणटा आमी तांची शिराप दिल्या पोरींच जाता म्हूण. तर तुज्यान सुरवात करूं येता जर तुज्या काळजान बोगसोन दिवपाचें ना आनी तुमी म्हाका आयकतात म्हणटा तुज्यान म्हाका हें खरेंच चोपोवंक जाय. तुज्यान अशें म्हणून सुरवात करूं येता बरें हांव ताचे बद्दल उलोवची ना. ताणें म्हाका कितें केलां त्या बद्दल हांव उलोवची ना आनी मागीर रावोना पावोन तुज्यान तांचे चिंतीन ना त्या दोशेर पावूं येतात. तुजें तोंड आनी चिंतना मदें जायतो संबंद आसा. चिंतना चडशीं उतरां आदी येतात पूण केन्नाय खरेंच सोंपें जाता उतराचेर ताबो दवरूंक आनी न्हय तुज्या चिंतनाचेर. दर एक पावट दुस्मान तुजें मन एक कचराचो दोबो करूंक उजार कोत्ता. चिंतून तें याद करून परत तुजे थांय कसली वागणूक केल्या ती तांणी आनी न्हयच जे लोक आमचे सवय कोत्ता आमी जायते फावटी रागार जातात ती आमचे पासून कितें करिनात त्या विशीं. तर ती जावन आसा म्हटल्यार एक 2 धारीची तालवार. तुवें कितें केलां म्हाका आवडना आनी म्हाका करूंक ना तेंय म्हाका बरें लागूंक ना आनी ताचेरूच हांव रागार जाल्यां. तुजोन हांव चिंता तूं एक लांब अंक जियेता आनी तुका थावें जाता सगलो राग निर्फोल म्हूण. तुजे प्रश्न तर तूं सुटावे करीच ना आनी तूं जाणा गेले फावटी म्हाका राग जावंक तालनी आयली तेन्ना हांवें चिंतलें हांव चड जाणटी जालें आनी म्हाका तितली ताकत उरोंक ना. तुझा न्हय रागार जातोस तूं खूब शक्ती वापुरता म्हणजे तो वावर रागार जावंक आनी उपरांत तूं खरेंच रागार जातोस तुका शांत जावंक खरेंच आगोड लागता. तूं पयलेंच सुरवातेक शांत आसलें त्या परस. तर म्हाका फकत शिकोंक नाका वस्तू कश्यो सोडून दिवच्यो त्यो ज्यो घडयेक तुज्या काळजान खूब खूब वेल आसात. पूण म्हाका जाय तुवें संवय करूंक वेगीं बोगसोने दिवच्याक. आतां बायबल आमकां सांगता बरें आसा तें चिंत म्हूण. दर मनशां बरें आसा तें चिंत. बरें हें कित्याक किंमतीचें आनी जायते फावटी कोणूय म्हाका दुखयत वो म्हजो अपमान करीत वो जायत करून एक हांसप आसूंचे परी हांव भायर एका दुकानार कितें घेता आनी क्लर्क फोनार उलयता अशें दिसता आपल्या मोग्या लागीं आनी हांव म्हणटा तुजो न्हय हांव हांगा एक गिरायक आनी
कोडे क्लर्क कोत्ता तें सारकें न्हय. ताणें गिरायकाक पयलें पळोवंक जाय, ताणें फोनार उलोवपाचें न्हय. पूण मुद्दो हो म्हज्यान कितें बरें आसा तें सोत मानूं येता, कोण पूण ताका शिकोवंक ना. कोडयेक ह्या दुकानार मॅनेजर आसा तो तोकोस घेना तांकां शिकोवंक वो कसलें पूण मार्गदर्शन दिवंक पूण तुजो न्हय. हांवें कितें चिंतलां तें जर बरें आसा तें हांव सोत मानल्यार हांव स्वताकूच उपकार कोत्तां. तर हांवें निर्णय घेतला लोक म्हजे पासत कितें करूं हांव स्वताक कांय उपकार कोत्तेली. हांव हो कचरो म्हज्या वांगडा घेवन भोंवची ना. हांव बरें आसा तेंच चिंतलें कित्याक म्हाका शेवटाक तितलें बरें जातलें जर हांवें बरें आसा तें चिंतल्यार. आतां एका मिनटाक बायबलींतले काने बद्दल उलोवया जी म्हाका दिसता चड उमेदीची. वेंचीक पुताची काणी लूक 15. आमी सदांच वेंचीक पुताची काणी म्हणटात पूण म्हाका दिसता ती काणी तितलीच व्हडल्या भावाची जितली ती वेंचीक पुताची आसा. आमी दोग चेडे पळयतात, दोग भाव दोन तरेचे प्रश्न. एकलो धाकटो तो एक कुडीचो आशेचो प्रश्न. तो तरणाटो आसा आनी आंगलोटीन बरो आनी ताका आसा आपलें हेदेरपण घेवन भायर वचोंक आनी आपल्याक जाय तें करूंक. व्हडलो भाव तरी जोरी गिन्यानान हुशार ताका एके दुसरे तरेचो प्रश्न आसता. ताका एके कलायेचो काळजाचो प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता खरेंच तसलेचो देवाक फुडो करूंक ओदीक सोंपें ते कुडीचे भावनाचे उर्बेवंत वस्ताचो आमी फुडो कोत्तात आनी त्या खोलायेचे प्रश्न थंय आसलेल्याक फुडो करूंक. देखूनच बायबल म्हणटा तुजे खाली सगल्या तुज्या बोलान सांबाळ कित्याक तांतल्यान व्हांवता जिविताची जोर. तुजो बायबल जेरेमाया सांतून म्हणटा की तुज्या मनान आनी काळजावन आनी कांयच कठीण ना. तुजा न्हय कित्याक आमी सदांच निमितां दितात आमच्या भितरल्या विखावी मनशाच्या अवस्थेक. हे सगल्यांनी हें करूंक फावना तें करूंक फावना पूण आमी करतात ताका सदांच आमकां निमीत आसा आनी त्या बद्दल एकदम चतूर रावंक जाय. बरें धाकट्या भावान आपल्या बापाय कडेन आपल्या हेदेरपणाचो वांटो मागलो आनी अजापानी म्हणलें बापायन ताका दिलो. ह्या निरोपान म्हाका पयलो मुद्दो मेवता लूक 15 हातून ताणें ताका कित्याक दिलो. तो आदींच जाणो आसलो तो भायर वचून तें ओगडायतलो म्हूण. हांव सोत मानता की केन्नाय ह्यो आमकां जाय तें करूंक दिता जें आमी चिंतात आमकां जाय म्हूण. फकत आमकां दाखोवंक की खरेंच ताची आमकां गरज ना म्हूण. कोडयेक तूं कांय जाणां खोशिनान तुमी मागून करून आनी मागून 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 आनी देवाच्या पांय पडोन तें तुका आदी दी म्हणा आनी जाता तितलें तुजवीत करूंक शेकी तें तुवें प्राप्त केलें आनी आतां तुका दिसो येता ताची तुका गरजूच नासली. बरें आजुनूय उशीर जावंक ना. वेंचीक पूत परी तुज्यानूय पाचताप करूं येता. घरा परत येवंक जाता. तुजा न्हय तो तरणाटो आपल्याक जाय तशें जिवीत जियेलो आनी आपली दौलत विबाडली. ताणें वायट अस्त्रांचो सांगात जोडलो, आपलो सगलो दुडू ताणें मोडलो, तो सोरो पियेलो ताच्यान वायट करूं येता तें ताणें केलें. आनी जेन्ना ताचे दुडू कबाळ जाले तो शेकी एका शेतकामाची चाकरेक रावलो दुकरांक खावोल घालूंक आनी तो त्या दुकरां बरोबर न्हिदतालो आनी ती जेवतात ते तो जेवतालो. हांव सदांच म्हणटा जर तूं चड काळ विरद्रोही जाल्यार एक रात दुकरां बरोबर रावंक पडल्यार तूं बेगीन सुदरतलो. आमेन. कोण पूण जाणो कितें उलयता तें कोण पूण थोड्यो राती दुकरां सांगात जाल्यार तूं जाणो कितें उलयता तें सोंसपाचें न्हय चड वायट. बरें तर बायबल मुखार सांगता तो परत ठिकाण्यार आयलो. हें म्हाका आवडटा. आनी ताणें म्हणलें वय म्हज्या बापायच्या घरांत एक चाकर कसो आसल्यार बरो आसपाचो. आतां कितें कोत्ता त्या परस तो परत ठिकाण्यार आयलो. आदी अपेक्षा दवरता तुमकां कांय जाणांक परत ठिकाण्यार येवंक प्रकाशवनी आसा ह्या वेळार. वय वय आपूण कितें कोत्ता अशें म्हणून तुमी सुरवात केल्यार क्रोधीत जावन आनी नाकाने तुवें कितें प्राप्त केलें. दुस्वास करून आनी अपमान बगून तुवें कितें प्राप्त केलें. तूं रागार आसा तो लोक भायर बरी मजा कोत्ता तूं चांबोल आसाय. तुजो दीस विबाडटले आनी तांकां बिलकूल पटलें ना तूं कितें कोत्ता तें. तुजो न्हय काणयेंत आनीक जायतेंच आसा बोडल्या भावा विशीं आमी उलोवंक जाय. आनी केन्नाय म्हजी व्हडली खोन ती आमी बोगसूंक तयार ना म्हूण पूण आमी खरेंच नकलो तें थंय आसा म्हूण. आनी म्हाका दिसता गरज आमी सगल्यांनी आमची काळजां उगडी दवरून म्हणूंक देवा जर कोणाचे विरुद्ध म्हजें कितें आसा तर जाल्यार
उपकार करून म्हाका दाखय. म्हाका तें पळोवंक जाय. हांव कितली सामर्थ्यान शक्य आसल परवाना म्हाका पळोवंक जाय थंय कितें पूण आसा जाल्यार. म्हणटोच फाल्यां आमी परत वच प्रश्न घेवन परत येतली आनी म्हाका जाय तुमी म्हाका सांगात दिले जो तूं कोणाक वखताय जी रागार आसात म्हाका जाय तुमी फोन करूंक. फाल्यां हें पळोवंक म्हूण तांकां सांगोंक जाय. आतां हांव तुमकां सांगता स्वताचेर उपकार कर आनी बोगोस तें सोडून दी, उडोवन दी, विसर, तें देवाक दी, कित्याक ताच्यानूच एकल्याच्यान वस्तू निटायर घालूं येता. तुवें कितें केल्यार तुज्यान आनीक कोणी तुका केला ताचें फारीकपण घेवंक जायना. फकत देवाच्यान करूं येता. तर हांव तुमचे कडेन मागता ताका तें करूंक दिवंक. आशिर्वाद आसूं देवाचो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.